नमस्कार. ह्या खाशेल्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. पणजेचो मतदार भायर सरला आनी दनपार मेरेन 12 मेरेन 40% मतदान जालां. सो भायर सरता पणजेकार एक विकडी आसून सुद्दां भायर सरता आनी एक बरे तरेन मतदान चल्लां. कितें ट्रेंड्स आसात, ऑन फील्ड रियलिटी कितें आसा आनी एकूण मतदारांचो कल खंय आसा, ह्या सगळे गजालींचेर फ्रॉम फील्ड आनी फ्रॉम स्टुडिओ आमी डिस्कशन करतले. फील्डाचेर आमचे 2 रिपोर्टर आसात. आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी महेश गाडी आनी 6 जाणांचे अशें भारदस्त पॅनल आमच्या स्टुडिओ भितर आहा सत्याग्रहाच्या ह्या कार्यावळी भितर. हांव पयलीं पॅनलाची वळख करून दिता, मागीर आमी रिपोर्टर आनी लेटेस्ट जी विज्युअल्स आहा फिल्डावेली ती पळयतले. पयले आसा तुमचे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार प्रमोद बाब सावंत. स्वागत तुमचें. दुसरे आसा तुमचे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सुनील बाब कवठणकार. स्वागत. तिसरे आसा तुमचे बरोबर पणजेकार आनी GCCIचे आदले अध्यक्ष मंगेश बाबरायकर. स्वागत. चौथी आसा तुमचे बरोबर आम आदमी पार्टीचे गोंयांतले फुडारी वाल्मिकी नायक. स्वागत. पांचवे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे गोवा ब्युरो चीफ सद्गुरू पाटील आनी 6वे आसात म्हजे बरोबर गोवा दूताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकार. बिफोर गोईंग टू दी पॅनल, सकाळी सावन कितें जालां, कितें वारें आशिल्लें, खंयच्या उमेदवाराची बॉडी लँग्वेज कशी आशिल्ली आनी कोण कॉन्फिडंट दिसतालो आनी कोण कॉन्फिडंट दिसनाशिल्लो तें पळोवया. मागीर लेटेस्ट चित्र रिपोर्टरा कडच्यान समजून घेवया आनी मागीर आमी पॅनल डिस्कशन सुरू करतात. सगळ्यांत पयलीं पळोवया ती म्हळ्यार फिल्डाचेर सकाळी सावन कितें जालें तें. It's a different experience, but it's not a stranger. I voted for the same party for which my first vote was cast for Mr. Manohar Parrikar, and I am today pleased that I am casting the vote for myself and the same party. It's really exhilarating, nice. पणजेकाराचो आशीर्वाद आसा, डेफिनेटली मार्जिनी बरी आसतली. वोटींग सायलंट जायना. आमचे वोटर म्हणटा ते सदांच वोकल. डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग अस फूल हार्टेडली. मार्जिन आमी म्हणजे मतदारसंघाचे सगळे वोटरांचेर निर्धारीत आसा. सो डेफिनेटली तांचो आशीर्वाद आसतकीर मार्जिनी बरी आसतली. Do you think there is a tough contest? No. It is a single-sided contest? Yes. There is no presence of the opposition. I don't know where is the opposition. I mean, that's the state. My opponents are panicky, so much so that they are both people who are inside are objecting to my people entering there, because every time any person who was sitting in the booth had to be a voter of Panjim. All of a sudden 8 days back the election commission has removed a circular saying that person should be only from that booth. You see how dirty tricks are being played by this ruling group. I have nothing to say. On 16 they will get the reply. They are all panicky. I am calm and cool. I am confident victory is of me and of the Congress party. As an MLA, definitely I am very happy to pass on the baton. It will be same duplication of 2012. The voting percentage will be more or less same, plus or minus 2%. Being a by-election on a working day, morning the voting will be definitely high because people want to go for work. कारण हे विधानसभेसाठी निवडणूक होते, लोकसभेसाठी निवडणूक वेगळं होतं. कितपर्यंत याच्यावरती परिणाम होऊ शकतो? 2 दिवस थांब ना, बघतोच सगळं. उद्या काल आसाममध्ये वोटिंग झालं आणि BJP जिंकलं, ते कशाला सांगत नाहीस तू? तसं दुसरीकडचं इकडे व्हायला लागलं असतं तर गोव्यामध्ये कधीच इलेक्शन्स वेगळे झाले. दिसता अशें की यंग वोटर्स चड प्रमाणात भायर सरल्यात आनी सकाळच्या टायमार मातशें कमी आसलेलें वोटींग आतां फास्ट जालां आनी दिसता दिल्लीचे ट्रेंड्स गोंयानूय दाखयतले म्हणून. कित्याक दिल्लीचे जे सगळे इश्यूज आसले, जे इश्यू खातीर जाल्लेले तेच गोंयानूय दिसून येतले अशें दिसता. सो दिल्ली इफेक्ट जावं शकता. डेफिनेटली इफेक्ट जातलो, कित्याक पणजी हो सुशिक्षीत लोकांचो मतदारसंघ आनी सगळे साक्षरता आनी सुशिक्षीतपणाचो चड आसल्या कारणान दिल्ली डेफिनेटली इफेक्ट जातलो, अनलेस आनी खंयचो तरी फॅक्टर वर्क करता जाल्यार किंवा ना करता जाल्यार. कितें जाता, कोणाची बॉडी लँग्वेज कशी आसा हाजेर आमी चर्चा करतले. ताजे पयलीं फिल्डाचेर आमचे 2 रिपोर्टर आसात. पणजेचो प्रत्येक बूथ आनी कितें चल्लां प्रत्येक बुथाचेर हाजो ते अदमास घेतात. म्हजे बरोबर पयलीं आसात ते म्हळ्यार आमचे सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. लौकीक, म्हजो आवाज आयकूं येता? हय प्रमोद. कितें आसा परिस्थिती? सकाळी सावन तूं भोंवता फिल्डाचेर. वॉट इज द लेटेस्ट वोटींग पर्सेंटेज आनी वारें खंयचे दिशेन व्हांवता? सद्याक अदमास कितें?
ओके आम्ही एक पर्यंतचे तुका डिटेल सांगता. एक पर्यंत वोटिंग पर्सेंटेज सुमार 45 क्रॉस केली. 45%. ओके 45-48 हेच्या हितून आहा घरान. आणि तुका पयलीं हांव वायज दिता डिटेल्स कशी आहा ती. सगळ्यान हायेस्ट वोटिंग जाला ते टीबी कुन्ना हायर सेकंडरी स्कूल कांपाल, जे ला कांपाला वयले लोक येवन मारतात थंयचे. वार्ड नंबर 25 समज 61-62% पावला. ओके ओके हांव रायबंदच्यान येता. रायबंद्रा वार्ड 1, 2, 3, 4 1 वार्डान 46, 2 वार्डान 48, 3 वार्डान 43, 4 वार्डान 45, वार्ड नंबर 5 रायबंदर 46, वार्ड नंबर 6 40%. मागीर पणजे वार्ड नंबर 7 36%, वार्ड नंबर 8 50%, वार्ड नंबर 9 आमोरी 43%, वार्ड नंबर 10 पार्ट ऑफ PWD 50%. हॅलो सांग. वार्ड नंबर 11 51%. मागीर मॅरी इमॅक्युलेट आहा थंय वार्ड नंबर 12 40 40%. वार्ड नंबर 13 41%. वार्ड नंबर 14 47%. वार्ड नंबर 15 41%. वार्ड नंबर 16 अल्तिनो 53%. वार्ड नंबर 17 40%. मागीर वार्ड नंबर 18 57%. वार्ड नंबर 19 41%. वार्ड नंबर 20 45%. वार्ड नंबर 21 52%. वार्ड नंबर 22 41%. वार्ड नंबर 23 45%. वार्ड नंबर 24 41%. वार्ड नंबर 25 62%. वार्ड नंबर 26 45%. वार्ड नंबर 27 44%. वार्ड नंबर 28 38%. वार्ड नंबर 29 40%. वार्ड नंबर 30 45%. ओव्हरऑल पर्सेंटेज 45-49 याच्यामध्ये असतली. ओव्हरऑल पर्सेंटेज 45 to 49 हाजे मदीं आसा. हय सकाळी कितें जालें, सकाळी एकदम मतदारांचो लोट येयलो. 8 जेन्ना सुरवात जाली लायनी लागल्यो आनी 11 11:30 उपरांत एकदम कमी जाले. एकटो येता मारून वयता अशें हे जाले. मागीर 11:30 12 सुमार परत मातशे बारीकश्यो लायनी असल्यो आनी आतां थंड आहा. कितें दिसता मूड? तूं सगळे मेजर BJPचे स्ट्रॉंग होल्ड आसूं, सुरेंद्र फुर्तादाचे स्ट्रॉंग होल्ड आसूं, अशे सगळे एरिये भितर भोंवला. कितें आसा ट्रेंड आनी कितें वारें आसा? ओके हांव सगळ्यान पयलीं हितून पणजे जे ला कांपालाचे वार्ड येता होम सायन्स कॉलेजी थंय 3 वार्ड 25, 26, 27 हे 3 वार्डाचे वोटिंग जाता. थंय भोंवलो. त्या वार्डाचे अदमास घेतला जाल्यार थंय सुरेंद्राचे पयलीं पासून काम चालू आहा. ते एक ला कांपाला जो म्हणटा आपुणी मिरामार डेव्हलप केला पळया म्हणटा, त्या वार्डातले जे वोटराचे ते सुरेंद्रा वटेन चड आहा. उलोवन पयल्या मतदारा कडेन तांकां चेंज जाय म्हणटा ते. आमदार म्हणून नवो चेंज आमदार मेळटा आनी तो जर सुरेंद्रा सारको मेळटा आमी ताका वयतले. फोन मारल्यार सुरेन अर्दवरान अवेलेबल आसता आमकां अशें लोकांचे रिएक्शन त्या एरियेंतल्यान. मागीर आमी आल्तिनो मूव जाले. आल्तिनो मूव जाल्या उपरांत आल्तिनो गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांतले गव्हर्मेंट सर्वंट चडशे वेगवेगळ्या भागांतल्यान थंय येवन रावल्ले लोक. थंय BJPचे जड आहा, थोडे जड आहा मातशे. आनी अशें आयको येता लोकां कडल्यान की राती खंय बाबूज मोन्सरातान पासय मारल्या. आनी आल्तीन आर्किटेक्चर कॉलेज ते सायडीची कॉलनी आहा ते वटेन तो पासय मारून गेला. खंय भाटल्यान सकले जे देवतीर जे फ्लॅट आहा ते वटेन डी टायपान तेणी थोड्यांक फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केल्या. बाबूज म्हणटाना स्वता ते डायरेक्ट डी टायपान जे ऑफिसर्स लोक रावता तेणी थोड्यांक फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केल्या अशें आयको येता. सो बाबूशान आपलो हे आल्तीनचे ते गव्हर्मेंट एरिया आहा तितून बाबूशान फोन मारल्यात ते BJP खातीर मारल्यात काय काँग्रेसी खातीर मारल्यात? डेफिनेटली BJP खातीर मारल्यात. डेफिनेटली BJP खातीर मारल्यात. बरें. ओके येता परत लौकीक परत अर्दवरा भितर तुजी मरा येतले लेटेस्ट पर्सेंटेज बी समजून घेवया. म्हणजे महेश गाडी आसात जे उरिल्ली जी बूथ आहात त्या बुथांचेर हे करतात. महेश म्हजो आवाज आयकूं येता? महेश कितें वातावरण तुका कितें दिसता? प्रमोद हांव पर्सेंटेज हांव तुका तितली सांगूंक शकना, पूण एक वातावरण सांगता जे आमी देऊळवाडा त्या एरियेन आशिल्ले नाजाल्यार हांगा होम सायन्सी कडेन आशिल्ले. सो आनी इवन म्युनिसिपल लायब्ररी आनी खंय. सो सकाळी दिसताले जेन्ना BJPचे वोटर्स जे भायर सरिल्ले सकाळ फुडें
आणि त्यांच्यानी म्हणजे स्टार्टिंग त्यांच्यानी भायर सरून वोटिंग केला, पण आता पळयता जाल्यार लोकांची गर्दी ना, एकटो कोण तरी येता आणि वोट मारून वता. पण आता जे लोक येतात तांकां जर विचारीत ऑफ रिकॉर्ड की बाबा कोण येऊ शकता, जाल्यार ते म्हणतात पळोवया कोण तरी येतलो, ते सांगना कोण तो. इवन थोडे अशे म्हणतात इंडिपेंडंटूय येऊ शकता म्हणून, थोडे अशे म्हणतात दिल्ली फॅक्टरी हांगा काम करतलो म्हणून. थोड्यांनी म्हाका अशें सांगले की पळोवया चेंज जाय न्ही, पुलिसो म्हणे सांगा ना न्ही, अशें सुद्दां थोड्यांनी म्हणटा. तुझी एनालिसिस कितें की बीजेपीन सकाळ फुडें आपले वोटर्स भायर काडले, आता जे वोटर्स भायर सरतले ते घडये इंडिपेंडंट थिंकिंग वोटर्स आसतले. हय अशें दिसता. आणि सेकंड थिंग म्हणजे प्रमोद आनी गजाल सांगपाची म्हणजे जो सदानंद वांयगणकर हो जो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा पळय, ताका जितली मतां पडटली पळय तितली ती एक बीजेपी फोल्डांतली पडोवंक शकता, कित्याक तो तेंच्या एका ऑर्गनायझेशनान पयलीं पासून काम करतालो. सो त्यांच्या लोकांचे अशें म्हणणें आसा फूल नाल्यार पाकळी सदानंदाक आमकां दिवचीच पडटली म्हणून. बरें, एक वेळ थोडे वोटिंग डॅमेज करूं शकता बीजेपीचे. सद्याक हे वातावरण आमी परत येतात महेश अर्दवरा भितर. म्हाका सद्गुरू हांव सुरवात तुजे वेल्यान करता, मागीर फायनली पॉलिटिकल पार्टी जालें. हें चित्र फिल्डा वेलें जर पळयलें जाल्यार कितें दिसता, जे सुरवाती सावन दिसतालें वन सायडेड जाता 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 म्हणून, ते खंय तरी टफ जाता अशी फेजी भितर गेला न्ही. वन सायडेड इलेक्शन अशें सुरवातेक दिसतालें, पण ते इतलेय टफ जाल्ले ना की रिजल्ट प्रेडिक्ट करूं नजो अशें. इतले टफ जाल्ले अशें म्हाका दिसना. म्हणजे नेक टू नेक फायट आसा अशें म्हणपाक हांव तयार ना. सकाळ पासून एडवांटेज बीजेपी हय स्टील म्हणजे सकाळ पासून जो ट्रेंड पळयलो मतदारांचो, आणि मतदारांची भुमिका काय एका रातीन बदलना, ते ठरयल्लेच आसता. बरोबर. दुसरी गोष्ट, हो मतदारसंघ 20 वर्षां बीजेपी वांगडा रावला, सडनली चेंज जावपा सारकें कितें घडलां असो एक प्रश्न येता. त्यामुळे निकाल लोकांकूय खबर आसा की कितें लागतलो, फक्त मतांची डिफरन्स कितलो आसतलो, आघाडी कितली आसतली हे जाणून घेवपाची लोकांक चड उत्सुकता आसा. की कारण ह्या वेळार पर्रीकर नासतना फर्स्ट टायम इलेक्शन जाता, पर्रीकर कॅन्डिडेट ना, त्यामुळे मतांचो कितली आघाडीन उमेदवार भाजपचो निवडून येतलो हे जाणून घेवपाची लोकांक चड उत्सुकता, चड उमळशीक आसा. किशोर, कितें हें चित्र आयकतकीर तुवें सकाळी भोंवला थोड्या जाग्यांचेर, what is the scene? It is tough or it is one sided? ना म्हाका दिसता प्रमोद, फर्स्ट टायम जेन्ना पणजी पोटनिवडणुकेचेर हांगासर डिस्कशन जाल्लें तेन्ना हांवूच एक मनीस जो सांगपी की ही लढत एकतर्फी जावची ना म्हणून. बरोबर. आणि आता जवळ जवळ जे एकतर्फी म्हणटाले सुरवातीक ते सुद्दां आतां अशा परिस्थितीचेर येयला की ही एकतर्फी जावची ना, फायट जातली. सद्गुरू म्हणटा तसो रिजल्ट बाबा स्पश्ट ना अशी चित्र ना, पूण म्हाका एक सांगचें दिसता की ही लढत एकतर्फी नाच. जर लोकांच्या मानसिकतेचो जर अंदाज घेत जाल्यार ही लढत एकतर्फी ना, भाजपा खातीर ही लढत तशी बरीच जड आसा. दुसरी गोष्ट, 2012ची आमची गोंयची विधानसभा निवडणूक आणि 2014ची लोकसभेची निवडणूक, ह्या दोन्ही निवडणुकीचो जर तूं ट्रेंड पळयशीत, 2012 जरी मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वाखाली परिवर्तन यात्रा राज्यभरात जाल्ली जाल्यार शेवट पर्यंत भाजपाक 21 टोटल मेजॉरिटी सीट मेळटले अशें कोणीच विचार करूंक नासलो, पूण भाजपाक मेळ्ळे. त्याच्या नंतर 2014 तर खबरच आसा की बीजेपीक सत्ता लोकसभेक मेळटली अशें कोणी व्हडले एक्झिट पोल सुद्दां फोल ठरले, पूण बीजेपीक सत्ता मेळ्ळी. आता तीच परिस्थिती ह्या दिल्लीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात येयली की अक्षरशः 67 सीट काढून आप एका सत्ता मेळटा. म्हणजे लोकांच्या मानसिकतेचो अंदाज घेवपाची धाडस ह्या परिस्थितीन करूंक येना. आणि त्याच निकषाचेर ह्या निवडणुकीकूय गोंयच्या लोकांच्या मानसिकतेचो अंदाज घेवचे धाडस हांव करचो ना, ज्या पद्दतीन येस